क्रिस्ता जयंतीचो काळ डिसेंबराचे 25 सोम्या जेजूच्या जल्मा दिसाची दोबाजीक परब जागरणेचे मीस पयलें वाचप इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप 22:60-2 वोळी 1-5 फांत्या पोरी प्रमाणीकपण पोटजोडल्या बगर आनी उजवाडीक दिवटे पोरी तिचें तारण पेटल्या शिवाय सियोनाच्या मोगान हांव ओगो रावचो ना आनी जेरुसल्या खातीर हांव थार घेवचो ना। तेन्ना राष्ट्रां तुजें प्रमाणीकपण पळयतलीं, सगळे राजा तुजी मोहिमा देखतले आनी तुका एका नव्या नांवान उलो करतली। हें नांव सर्वेस्पोर आपुणूच तुका दितलो। तुज्या देवाच्या हातांत माणका मोतयांचो रायाल मुकुट, सर्वेस्पराच्या हातांत तूं जातली पोरजोळाचो मुकुट। सोडलोली ह्या नांवान तुका आनीक उलो करची नांत आनी तुज्या देसाक पाड पडलोलो म्हणची नांत, पूण तुका म्हजो संतोश अशें म्हणून आनी तुज्या देसाक लग्न जाल्लो म्हणून वाचातली, कित्याक सर्वेस्पोर तुजे खातीर संतोश बरीत जाता आनी तुज्या देसाक पोती मेळटलो। जसो एक तरणाटो एका आंकवार चेडवा लागीं लग्न जाता, तशें तुजो रोचणार तुजे लागीं लग्न जातलो आनी जसो एक न्हवरो आपले व्हंकले विशीं मुरगोडटा, तसोच तुजो देव तुजे विशीं मुरगोडटलो। देवाचें उतोरें अंतर्गीत जबाब तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटल्या। हांवें विंचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला, दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला। तुजी संसद सदांकाल गोयतलो, हांवें स्थापलोलें तुजें शिवासन सदां सर्वदा सांबाळटलो। जबाब तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटल्या। तुजें नांव घेवन मुरगोडटा ती पोरजा बागी, तुज्या मुखामळाच्या उजवाडांत ती चलतलीं सर्वेस्परा। दिसभर तुज्या नांवाचेर आसतलो तांचो संतोश, तुज्या प्रमाणीकपणांत आसतलें तांचें सूख। जबाब तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटल्या। तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारणाचें खडप। सदांकाल ताका म्हजें बलेपण दाखयतलो आनी केल्लो करार गोट भोगतलो। जबाब तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटल्या। दुसरें वाचप धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप 22:13 वोळी 16-17-22-25 पिसिदियेचे अंत्योकेन पावतोच पावलू जुदेवाच्या देवस्थानांत उबो रावलो आनी आपल्या हातान कुणा करून ताणें म्हटलें, इस्रायलाच्या मनशांनो आनी देवाची भक्ती करतल्यांनो आयकात। इस्रायल पोरजेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक विंचून काडलीं आनी तीं विदेशी कशीं इजिप्तांत आसलीं तेन्ना तांची ताणें एक पोरजा उत्पन्न केली आनी व्हडले पोदवेन तांकां थंयसरलीं भायर काडलीं। मागीर तांचो राजा कसो देवान दाविदाक उपजयलो आनी ताचे विशीं गवाय दिवन म्हटलें, म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसेचो पूत दावीद मेळ्ळा। सगल्यो म्हज्यो कुश्यो तो करतलो। आपले बासावणे प्रमाणे दाविदाचे संस्थेंतलो देवान इस्रायलाक जेजू सडवडणार उपजयलो। जुआवान आखे इस्रायलाचे पोरजेक जिवीत बदलपाचें स्नान परगटलें तेन्ना ताणें ताच्या येण्याची खबर सांगली। आपलो पोवाळो सोंपोवच्या वेळार जुआवान म्हटलें, तुमी चिंतात तो हांव न्हय, म्हजे फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताच्या वाणाच्यो वाद्यो सोडूंक म्हाका फावो ना। देवाचें उतोरें उद्गार सर्वेस्पराक जय जय। संवसाराच्या पातकाचो पायच्या दिसा भस्म जातलो, तारोक मनशा कुळाचो आमचे राज चलयतलो सर्वेस्पराक जय।
शुभ वर्तमान मातेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान अवेस्वर 1 वळी 18-25 जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी ताची आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें पूण ती एकठांय जिवोवच्या आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेज जालोली मेळटली तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें कित्याक तो दोरबोद मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली ताणें अशें येवजिलोलें आसतना ताका स्वप्नान सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो देवदूतान सांगलें जुजे दाविदाच्या पुता मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाताक घेवंक भिवूं नाका कित्याक तिच्या कुसव्यान गोरब आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोवला ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडयतलो सर्वेस्परान बाकणारा वरवीं अशें सांगलोलें पळयात एक आंकवार चली गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण गे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली हें उतर पाळून येवचे खातीर हें सगळें घडलें न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणे जुजेन केलें आनी आपली पोतीन कशी तिका सांगाताक घेतली आनी तिणें आपल्या पुताक जल्म दिलो तो दीस पर्यान तांचो एक वोट जावंक नासलो आनी ताणें जेजू म्हूण बाळकाक नांव दवरलें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी